Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Glorify, Thank you, mighty Father. God. Thank you, Hallelujah. Jesus. Worship, Lord Hallelujah. Jesus. Praise you, Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Arikan tuka Jesus. Mahima tuka Jesus. Paglam tuka Jesus. Vandan tuka Jesus. Vaibhav tuka Jesus. Redan tuka Jesus. Naman tuka Jesus. Pranam tuka Jesus. Ulistam tuka Jesus. Jai tuka Jesus. Utsahan Jerusalem. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify, Praise mighty you, God. Jesus. Hallelujah. Thank you, Worship, Lord. Lord Praise you, Jesus. Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आयचे दिसा बरेच आम्ही सांगता मिळून देवाची स्तुती करून देवा घरगां दिवंक एक अवकाश देवान आमकां फावो केला तर बऱ्या तरान आमी देवाच्या मोगान बरोवन देवाच्या काकुलचे कृपे खातीर आनी विशेष तरान देवान आमकां फावो केल्या सर उपकारां खातीर प्रत्येक जावन आमी काळजान तावन देवा घरगां दिया आमकां प्रत्येक जावन आयचे दिसा देवाची स्तुती करूंक आमकां ताणें आमकां जिवंत दवरला आमच्या जिवितांत जायते बरेपण ताणें केलां सकाळीं उठूंक आमकां फावो केला आनी ह्या संजेच्या वेळार परत आमकां देवाची स्तुती करूंक आमकां एकवटीत जावन सांगत हाडला तर देवाक बापाक देवा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आराधन कर ताची स्तुती कर ताका अर्गां दिवंक एक व्हरतो अवकाश देवान आमकां फावो केल्या खातीर अर्गां दिता आसतना हे मागणें आमी सांगता मेळून सत्कड आराम करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता ते संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या आमकां तशें आमची पातकां आमकां आमकां दाळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा नमान मरे कृपेन भरलेले सुमतीजे संगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव पावलचे कशें जेजो भगिंती मरिये देवाची माया मोप्या खातीर उन्नती करत आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तो साता आनी सदा आसरता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवाचे उतर सांगता कीर्तनाचो ग्रंथ 130 आनी 8 अध्यायांत आमकां देवाचे उतर आयकूंक मेळटा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडतां तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासून तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतर सगळां प्रास तुवें वर्तें केलाय सगळ्या संवसारांत बाच्याक दिवचें नांव ह्या सुडका दिवचें नांव तें जेजू म्हणलें नांव ह्या नांवाची आमी स्तुती करतना ह्या नांवाक आमी अर्गां दिता आसतना देव आमकां ताच्या पुता मारिफात आमकां बचाव करता बचावीची वाट दाखयल्ली दैवान आपल्या पुता मारिफात ह्या संवसाराक सोडवून दिली आपल्या पुता मारिफात आमकां आज एक नव्या जिविताची वाट दाखयता तो जेजू क्रिस्त त्या जेजू आमी काळजान तावन अर्गां दिवया ताची स्तुती करया ताका आमी महिमा दिवया ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನು ಕೊಡುವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು ಓ ಎಂಥ ಆನಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನು ಕೊಡುವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು ಓ ಎಂಥ ಆನಂದ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ 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 ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನು ಕೊಡುವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು ಓ ಎಂಥ ಆನಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನು ಕೊಡುವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು ಓ ಎಂಥ ಆನಂದ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಓ ಶಾಖಾ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಪ್ರೇಮ
ಪ್ರೇಮಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿ ದಿನವು ನಡೆಸಿ, ಪ್ರೇಮಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿ ದಿನವು ನಡೆಸಿ, ಸೈತಾನನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು, ಸೈತಾನನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಂದ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಜಯವನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು. ಓ ಎಂಥ ಆನಂದ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಜಯವನು ಕೊಡುವ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ, ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Pour out your fresh anointing. Spirit of hallelujah. Oh hallelujah amen, hallelujah. Yesu ಆರಾಧನೆ, hallelujah amen, hallelujah amen, hallelujah amen, hallelujah. The mighty anointing of the Holy Spirit come upon us in the name of Jesus Christ. ನಾನು ಹಾಡಿ ಹರ್ಷಿಸುವೆ, ಕುಣಿದಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಲಿವೆ. ನಾನು ಹಾಡಿ ಹರ್ಷಿಸುವೆ, ಕುಣಿದಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಲಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓಡಿ ಸಾರುವೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓಡಿ ಸಾರುವೆ. ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವ, ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಜಯವನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು. ಓ ಎಂಥ ಆನಂದ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಓ ಜಯವ ಶಲಬಲರಬಲರಬ. We worship you Jesus, we glorify your name, we praise you, we lift up your name Jesus, for you are good, you are almighty God. Halaraba shatata, hallelujah amen, 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 hallelujah. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. Worship you Jesus, we praise you Father. Hallelujah amen, hallelujah. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧಿಸೋಣ. We praise you Father, we praise you Jesus. We lift up our voices and sing of your praise. For you are good, you are worthy, you are worthy of every praise, every honor and glory. We worship you Jesus. Thank you Father, thank you Jesus. ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಓಡಿ ಬಂದ, ಸಂತೈಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಓಡಿ ಬಂದ, ಸಂತೈಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ನನ್ನ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ, ನನ್ನ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ. ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿದ, ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಜಯವನು ಕೊಡುವನು,
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು. ಓ ಶಾತಾತಾತೆಂತ worship you, Lord. Hallelujah. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು. ಓ ಎಂತ ಆನಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, hallelujah, 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 hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ, ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ. ಶಲಬಲರಬಲರಲ ಇಲಗಲರಬತಲಬರರಬ ಶಂದಲರಕತಲಬರಬರಬರಬರಬರಲ ಇಲಗಲರಗ ಶಂದರಕತಲಕರರಬ ಶಂದಲರಬ ಇಲಗಲರಗದಲಗಲರಗದಲಗರರಬ ಶಂದರರ. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ. We worship you, we praise 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 you, Father. Thank you, Lord. ಈತ ಕಂದಲ ರಕಶತ ತತ ತತ ಚಂದರಬರೆ ಕರ್ಬಲೆ ಓ ಅಬಾ ಶಿಟಿಯಾಲೋ ಕೊರಂದಿಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಓ ಅರಲಾಲಿಯಲಬ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಅಬ್ಬಾ ಇಲ್ಲೋ ಕೋಚೋಶೋ. ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಓ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ. ಕರ್ತನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಕರ್ತನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ. ಓ ಆರಾಧನೆ. Oh, let your power descend, Lord. As we praise you, as we worship you, Jesus. We thank you for your wonderful presence. Oh, ಆರಾಧನೆ. We worship you, Jesus. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ. देवाच्या संता कीर्तनाचो ग्रंथ मी वाचल्यार 130 आणि 9 अध्यायांत आमकां म्हणटा 13वे वाक्यातावन
म्हजे अंतरंग तुवें घडलाय सर्वेस्परा. म्हज्या आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. विस्मेत तुजीं कृत्यां हें हांव खरेंच जाणा. गुप्ती म्हजी आकारणी जाली तेन्ना, पृथ्वेच्या गुंडायेंत म्हजें विनाप जालें तेन्ना म्हजी घडावळ तुका गुपीत नातली. आकारावेने असलेल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी देखलो आनी सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले. तांचो आराम जावचे आदींच ते निर्धारीत जाल्ले. ते मोगाच्या भाव आनी भयणी, देव आमचो कितलो मोग करता म्हणून ह्या वाक्य मारिफात करता आमकां. हे देवाचें उतार पळया कशें दावीद राय आपल्या किर्तनान सांगता. कशें देवान म्हाका आनी तुका रचलां, कसले विचित्र आनी अद्भुत रितीन ताणें म्हाका आनी तुका रचला. देखून आमी देवाक सदांच ऋणी जायचे. आमी देवाक सदांच अर्गां दिवचे. देवाची काकूळट आनी कृपा सदांच आमच्या जिवितांत आसचे. आनी ती काकूळट आसा जाल्यार सदांच आमी देवाची स्तुती कर, देवाक अर्गां दिवं. सकाळीं उठिल्ल्या बरा, राती न्हिदूंक येता म्हणसरी आमी देवा स्तुती करनत आसल्यार खंडीत राती न्हिदनी आमचे अंतस्करण देवाची स्तुती करतले. आमचे ते देवान घाल्लेलो तो आत्मो देवाची स्तुती करतलो. पूण तुज्या आत्म्याक तुवें स्तुती करूंक शिकूंक जाय. तुवें त्या आत्म्याक शिकयतना तो आत्मो निरंतरी बापाक स्तुती करता, बापाची महिमा वर्णिता. देखून आयचो व्हरतो दीस परत देवान आमकां फावो केला. देखून जायत्या दिसांनी आमकां देवान राखल्या खातीर, सांबाळल्या खातीर देवाक अर्गां दीत आसतना, देवाची स्तुती करता आसतना, देवाची महिमा आमी परगट करता आसतना आज परत आनी एक दीस आमकां देवान फावो केला. देवाचे पळया कितले अभिषेक वळताले ह्या गिताद्वारे. आज परत आमकां म्हाका दिसता सगळ्यांक अभिषेक करचो दीस जावन आसा. सोम्यान न मेरलेलो दीस म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हाका आनी तुका अभिषेक करचो दीस. आनी ह्या खंडीत जावन आयच्या दिसा आमी ते अभिषेक देवान दिवच्या रिसीव करया. ह्या गिताद्वारे देवाची स्तुती कर, देवाक अर्गां दिवं. ते अभिषेक ते एनॉयंटींग आमी रिसीव करया. आमचे बंदरे सगळे तुटून पडून दी. आमच्या मोतीक समाधान मेळूं दी, काळजा संतोष मेळूं दी. हर एक वायटाची शक्ती कितें रेवडून आसात आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरान सगळे तुटून पडून दी. आनी देवाची दैवीक सगळं आमच्या थंय वाळोवन दिया वेळार ह्या गिताद्वारे सोमयाची परत आमी स्तुती करया. देवाक अर्गां दिवया. देवाची महिमा आमी वाक्यान या. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಓ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಓ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಹೇಳಲಾಗದಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ. ನೀನು ಎಣಿಸಲಾಗದ ಅತಿಶಯ ಮಾಡುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ. ನೀನು ಹೇಳಲಾಗದಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ. ನೀನು ಎಣಿಸಲಾಗದ ಅತಿಶಯ ಮಾಡುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ. ನೀನು ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ,
ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ಓ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ साध्य. दैविक सगत या वेळार आमच्या देवाची वेळगडी या वेळार तुमची सगळी पिडा शिडा कितें आसल्यार निराशपण आसल्यार सर्वणी आसल्यार जिसूच्या पांयां ताला भेटोवन दिया स्तुती करतना कित्याक देवाक असाद जाल्लें कितेंच ना सर सांगती देवाक साध्य. लुकासा वांजेल पयलो अध्याय 30 आनी 7 वाक्य आमकां सांगता देवाक असाद जाल्लें कितेंच ना आनी त्यो संगती सगळ्यो साध्य करच्यो शाती आमच्या देवाक मात्र आसात. देखून आमचे सगळें जिवीत समर्पण कर दिवन आमचे सगळे रिणाचे भार ह्या खंत बेजाराय ह्या पिडा शिडा निराशपण सलवणी हें सगळें जेजूच्या पांयां ताला भेटोवन दी आमची कुटुंबां पांयां ताला भेटोवन दिवन देवाची कापुळत आनी कृपा ह्या गितोदारी ह्या वेळार माग्या. ಒಣಗಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜಲವನ್ನು ಹರಿಸುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಹರಿಸುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು, ಒಣಗಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜಲವನ್ನು ಹರಿಸುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಹರಿಸುವೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು, ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಓ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಓ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಓ ಯೇಸುವೇ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಓ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅಲ ಕಲರ ಅಲ ಕಲರ ಬಶ್ಯಾಂದಲ ರಕತಲ ಬರರಬ ಇಲುಕೊಲ ರಬಶ್ಯಾಂದಲ ರಕತಲ ಬರಬರಬರ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಓರು ತೋ 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 ಶಲಬಲ ಬರ ರಕತಲ ಬಲ ಬಶ್ಯಾಂದಲ ರಕತಲ ಬರರಬ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಓ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. आमची सगळी आशा आकांक्षा देवाक भेटून दिया कित्याक हें सगळें जारी करून शकता देव मात्र. आमच्या काळजाचे अत्रेक मोतीची चिन्नां तो पारखूंक शकता. देखून आमची कितें आशा आकांक्षा आसा ह्या संवसाराची जावंक पुरो, तुज्या कुटुंबाची जावंक पुरो, ह्या खंयच्याय रितीची आशा आकांक्षा दवरून तो आसय जाल्यार ह्या वेळार तुज्या पांयां ताला भेटोवन दी आनी सगळें तो संपूर्ण करतलो तुज्या जिवितांत. सगळें तुज्या आशा आकांक्षा तो जारी करतलो. तूं समय सांगता रावल्यार पुरो हेर पूर संगती देव आमच्या खातीर करतलो ह्या वेळार. देखून आमी सगळे आमच्या आशा आकांक्षा कितें आसात ते सगळे देवाच्या पांयां ताला भेटोवन दिवन ह्या वेळार आमी मागया.
ನನ್ನ ಆಸೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನೆರವೇರಿಸುವವ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವ ಪೂರೈಸುವಾತನು ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು, ನನ್ನ ಆಸೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನೆರವೇರಿಸುವವ ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವ ಪೂರೈಸುವಾತನು ನೀನು ಅಪ್ಪ ನೀನು. ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಓ ಸಾಧ್ಯ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಓ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಆರಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ We worship you Jesus. ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. Let's all worshipila koloro boshiandala talagala bashandara kandala kalaba. ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ 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 talagala talagala shitaka taka taka taka. Hallelujah hallelujah hallelujah. Tologo drogo 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 drogo. Oh to 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 to. Shalabara bara 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 bara. Shandar bara kana bale rakali jijo. Ira bara kala bara de shandar shandar bara jijo. Shalabara bara 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 bara. Hallelujah 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 hallelujah. Talaga 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 talaga. Hallelujah 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 hallelujah. Tanabadra tanabadra tanabadra. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आणि एक घडी आमका सत्तेन भरचेत असले जावन आसा, पवित्र आत्मान भरचेत असले आणि अभिषेक जावचेत असलो वेळ घडी देखून आम्ही सगळे कोणी तोगडवचे नाका ही वेळ घडी. आम्ही मौनपणी एक गरीबोर दळे जावन पूण आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवर. ह्या वेळार मागया तुका कितें जाय तुज्या जिवितांत. पवित्र आत्मा मागा, पवित्र आत्मा तुज्या जिवितांत तुका मेळ्ळ्यार पुरो उरल्यो सर संगती देव तुका दितलो. देखून पवित्र आत्मा आमकां कुडीक भलायकी दिता, पवित्र आत्मा आमकां सर्गींची जाणवाय दिता, पवित्र आत्मा आमकां मागणे सुस्परीत दिता, पवित्र आत्मा आमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी दिता, पवित्र आत्मा आमकां सर्गींच्या राजांत लिपोवन असलेले गुट तो आमकां कळीत करता. देखून हर एकाक पवित्र आत्मा नातल्यार आमचें जिवीत सगळें निर्फळ म्हण येते. देखून पवित्र आत्म्याची मजत आमच्या जिवितांत मागया, पवित्र आत्म्याची घटाई मागया, पवित्र आत्म्याच्या अभिषेक ह्या वेळार मागया. कितें जाल्यार ही व्हडणी आमकां ह्या संवसारांत पवित्र आत्मा आमचे सांगत आसल्यार पुरो, पवित्र आत्म्याचो सांगत आमकां आसल्यार पुरो, पवित्र आत्म्याची जाणवाय आमकां आसल्यार पुरो. खंडीत आमकां तो मुखार चलोवन व्हरतलो, आमकां आशिर्वादीत करतलो, आमकां धैर्य दितलो, बळ दितलो, घटाई दितलो, आमकां जाणवाय दितलो आनी सगळें आमचें जिवीत मुखार व्हरतलो. आमचें कुटुंबा जिवीत, आमच्या भुरग्यांचें जिवीत, आमच्या युवजनाचें जिवीत तो पवित्र आत्मा चलोवन व्हरतलो. देखून आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्या सांद्याचेर पवित्र आत्मा मागया. ह्या वेळार तुजी सगळे भाव भयणीचो उडास घड, सगळे कोण पुरा तुज्या कुटुंबांत, तुज्या सांगात जी येतले आसात, तुज्या कुटुंबांत जी येतले आसात, तांचेर सगळ्यांचेर पवित्र आत्म्याची मजत ह्या वेळार माग. पवित्र आत्मा तुजे थंय देवून येता आसतना तुज्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यातय देवून येवं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. हालेलुया. आमेन आमेन. ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಸಂಚರಿಸು ಸಂಚರಿಸು ಯೇಸುವೇ. ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು ವಾಸಿಸು. ಸಂಚರಿಸು ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿ
ವಾಸಿಸು ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಸಂಚರಿಸು ಸಂಚರಿಸು ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸು ವಾಸಿಸು ನೀ ಬಾ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಸಂಚರಿಸು ನೀ ಬಾ ಲಕಮ್ಯ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಓ ಆತ್ಮನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಓ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಓ ಆತ್ಮನೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ಓ you are holy, you are holy, we worship you, you are majesty. Oh rata ta 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 baro shata iloro miriya ni parishudane ni parishudane okotoko nanna yesue ni parishudane झाड तुझ्या पवित्र कोण पुरा जेजू मागण्या गड्यान जातात जेजू कोण पुरा बाबा तुझ्या शक्ती तुझे सांगत आसा जे तांकां सगळ्यांक ह्या वेळार पवित्र आत्म्यान भर जेजू जेजू तांच्या जिवितांत खंयच्याय रितीचे सुखी दाड पडल्या जाल्यार बाबा ती सगळे तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेचे झर थंय वाळय जेजू सगळे जिवीत पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भर जेजू ह्या वेळार दैवीक सतत वाळय जेजू हर एक वायटाचे सत्य तुझ्या उच्चार बस म्हणून जेजू बस म्हणून ह्या वेळार माझा बाबा 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 ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ತಗೋ ಓ ಯೇಸುವೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಶಣಗರಗರಗರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಬಲದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆ ನಿರಂತರವು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಲು ಕಾತುರದಿ ಕಾದಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುಲೋ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆ ನಿರಂತರವು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಲು ಕಾತುರದಿ ಕಾದಿರುವೆ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಓ ಕಾಲಭಾಷೆಯ ಸಂಚರಿಸು ಹೌದು ಓ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸು ಓ ಆತ್ಮನೇ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಸಂಚರಿಸು pour out your anointing, pour out your fire. Oh ratatata bashatata baba baba ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸು ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಓ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಓ ಆತ್ಮನೇ ನೀ
Shuddhane. There is none like you, Lord. Oh, we worship you. Oh, we worship you. We worship you. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy are you, Lord. Alarapa shataka iloroto shandala rakandala galarabati andara raba itoko toko 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 ni parishuddhane nana Yesuve ni parishuddhane. Mighty anointing, mighty power. बाबा तुझ्या सत्तेत भोर बाबा यावेळा तुझी दैविक सगत वाळे समयांचे तू यावेळा पवित्र आत्म्याचे अभिषेक जण एकल्या ते वाळे समयांचे तू आशीर्वादित करजे तू हरी एक बंदरे तुटकन घालजे तू हरी एक वाईटाचे सत्य तुटकन घालजे तू यावेळा दैविक सगत वाळे समयांचे यावेळा मागता जे हालेलुया. Thank you, Father. Thank you, Lord. Yes, Lord. पवित्र 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 देव तू दलभरचा सर्वेश्वर तू सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्वेश्वर जन येतात का जे सर्गित हालेलुया हालेलुया निरभर करवर शंदर बर गुरुकुल बर तक 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 शंदर बर करवर the mighty anointing of the Holy Spirit, the mighty power, rabba ba 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 मेरे खुदा उपकार तेरे यीशुआ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ मैं प्रभु धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद ओ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद थैंक यू कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Hallelujah. Worship, Lord Jesus, 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 Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. बहुत तुका जेजू आराधना तुका जेजू नामान तुका जेजू प्रणाम तुका जेजू गुलिस्तान तुका जय जय तुका जेजू उजाना तुका जेजू अर्सिलो जाऊन जे हालेलुया हालेलुया. आज थोडो वेळ आमी देवाचे उतार नियाळ करया. देवाची स्तुती केली, देवा गर्गान दिली आमकां जायतें बरेंपण ह्या स्तुतीन आमकां लाभलां. ह्या वेळार देवाचें उतर आमी थोडो वेळ नियाळ करया. आजकाल आमी पळयता हर एका मनशाच्या जिवितांत एक कश्ट अनवरां पिडा शिडा निरासपण सुलवणी हें सगळें रेवड घालना सारी एका कुटुंबांनी. आनी प्रत्येक जावन थोड्यांच्या जिवितांत हे खोट्या सैतानाची पुरा पदवी थोडे थांतू कश्ट जातात. डेलिव्हरन्सा खातीर मागून आसा जायतो लोक पिडे शिडेतान सुडका जोडूंक मागता. खंय पुरा बरेंपण जाता की लोक धांवून 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 येता. म्हळ्यार लोकांची परिस्थिती मस्त पाड आसा आजकाल. देखून थोडो वेळ ह्या कश्टांत आमकां कोलो अर्थ दिता. कश्ट आमकां कसल्या मुखल्या जिविताक आमकां एक नव्या जिविताची बुन्याद घालता. ह्यो संगती आज आमी थोडो वेळ नियाळ करया. रोमाकाराचें पत्र आमकां सांगता 8वो अध्याय 18वें वाक्य. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 18 सांगता ह्या काळार आमी सोंसताव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे थंय उगडापी जावची आसा ते महिमेक सरी केल्यार हे कांयच न्हय म्हणून म्हाका दिसता. सांपावल क्लियर सांगता. सांपावल कस्तल्ले बरी कोणी आपोस्तल तांचे जेजूचे आपोस्तल कश्ट होनात. सांपावल तांचे की चड कश्टला. सांपावल अशें सांगता ह्या काळार आमी सोंसताव ते कश्ट मुखल्या काळार आमच्या जिवितांत म्हळ्यार उगडापी जावचे आसा त्या महिमेक सरी केल्यार तें कांयच न्हय म्हणून म्हाका दिसता. कांयच न्हय. आमचे कश्ट आमची अनवरां आमचे रायिल्ले पिडाशिडा निरासपण सलवणी हें सगळें कांयच न्हय. कित्याक मुखल्या जिवितांत आमकां तितलीच महिमा पळोवंक मेळटली. मुखल्या जिवितांत तितलीच देवाच्या महिमेंत आमी वांटेली जातले म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी सांपावलाका साक्ष जावन आसा. देखून आमी ह्या संवसारांत कश्ट येतना अनवर येतना भिवूंचे नाका. कित्याक आमी धैर्यान मुखार रावचें. ते कश्ट अनवर एक दीस नाल्यार एक दीस आमचे तावन देव काडटलो खंडीत. आमकां जैत दितलो खंडीत. कित्याक देव आमचो इतलो मोग करता. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक बाकी दवरनासतना आमचे खातीर दान दिला ह्या संवसाराक. आनी कश्ट मरण सोंसून आमकां एक सोडवण केल्या. आमकां जिवीत दिलां. देव आमकां त्या कश्टांत रावंक देव सोडिना. आज आमकां कश्ट आसा जावंक पुरो पूण फाल्यांच्या दिसा ते कश्ट आसचे नात. ते पयस वतले आमचे तावन. कित्याक देवाची काकूळ ताणी कृपा त्या कश्टा आनी अनवराच्या की चड आमचे थंय वाळटा. देखून आमी हें समजून काडगेचें कश्ट आयिल्ल्या वेळार ओठरांचे आमी देदेस्पूर जावचे न्हय. कंगाल जावचे न्हय. थंय हांगा जावचें न्हय. सुरक्षीत आमी रावया. देवाचो एक वेळ आसा आमच्या जिवितांत आमकां सुटका दिवचो. आमच्या वेळा प्रमाणे देव आमच्या जिवितांत येना. ताका जाय प्रमाणे आमच्या जिवितांत तो येता आनी आमकां सुटका दिता. देखून आमी देवाच्या वेळाक आमी राखून रावचें. देवाच्या वेळाक आमी समजचें आनी खंडीत जावन त्या वेळाक आमी प्रिपेर जायचें देवान म्हाका आपणूक. आजकाल आमी पळयता आमची मस्त व्हडल्यो व्हडल्यो रेतिऱ्यो जावन आसात. जायतो लोक येता. हजारांनी हजारांनी लोक धांवन येता. पूण येता काल्याक काली गूण जावच्या खातीर बरें जावच्या खातीर म्हळ्यार तितले कश्ट आनी लोक आसा म्हणून नाका अर्थ. पूण तांच्या जिवितांत पळय मागणें ना. पवित्र पुस्तकाची समजूनी ना. जेजूची खरी वळख ना. तर अशें पुरो आसतना कशें जाय तें एक मागण्याक आमी येता जावंक पुरो. एखाद्यान बरें करून मागणें चलता. त्या मागण्याक आमी येताना आमी पयलें प्रिपेर जायचें. आमी पयलें मागण्यांत रावचें. आमी पयलें ताच्या खातीर आमी प्रिपेर जायचें. जेजू कडेन मागय जेजू हांव त्या मागण्या येता म्हाका तूं आपड जेजू म्हाका बरें कर म्हाका सुटका दी. जावंक पुरो तुजो वेळ फाटी आसा आनीक मुखार आसा जेजू पूण लागीं हाडच्याक तुका मात्र साथ आसा. ह्यो मागणे आमी प्रिपेर जायचे. थोडे उपास मागणे करून आमी प्रिपेर जायचे. तोल्या मागण्याक मेळत आसतना होटराची खाली धांवून थंय अजापांनी अद्भुतां जावनात म्हज्या जिवितांत. म्हजें नांव उलो करूं ना. म्हाका जेजून आपडूं ना म्हणून निरासपणान फाटी येवचें न्हय. देखून ह्यो संगती आमी पयल्या सुवातेर
एक रेतीर आमी वचोंक आसा म्हणटना ताका प्रिपेर जायचें. पळय खंयचेय एक घरान तुमी फंक्शन करतना कितलें प्रिपेर जातात तुमी, कितली ताका तयारी करतात. एक ल्हानशें फंक्शन ल्हानशें तें बऱ्या तरेन जावचे खातीर कितलें प्रिपेर करतात. तशेंच आमी एका मागण्याक येता आसतना, आमी एका रेतीरेक येता आसतना आमी पयलें प्रिपेर जायचें. थंय जेजून म्हाका आनी तुका आपडिचें, खंडीत जावन आपडिचें. तितलो भावार्थान विश्वास दवरून ताका प्रिपेर जावन आमी वचाचें. एका रेतीरेक येता म्हयन्याची प्रिपेरेशन थंय ती जायचें गे. एका म्हयन्याची प्रिपेरेशन जायचें. ताजें एक चड जाल्यार बारी बरें. देखून आमी मागण्याक येताना खालीच थंय मागण्याक जाता म्हण धांवचें नाका. आमी प्रिपेर जायचें पयलें. कित्याक आमकां आसात कश्ट, अनवर आसात, पिडाशिड आसा, हें सगळें पयस वचचें, काडीचें, जेजून आपडिचें. देखून तुवें पवित्रपणान चेज गे. जेजून केदाळ आपडचें. तुजें पवित्रपण, तुजें मन, तुजें काळीज जेजू पळयता. देखून हें आमच्या जिवितांत आसाचें. हें आमच्या जिवितांत आमी समजूनचें. देखून त्या वेळार आमकां तें बरेंपण जावचें. हांव पळयता आतां मस्त तेंपां लोक धांवोन येता पूण तांकां बरेंपण जायनासतना, तांकां जेजून आपडनासतना, तांकां कितें ती काकुळटांनी करपाक मेळना, फाटीं येचें, निराशपण जावन येचें. आमकां तो बेजार जाता पळयतना. पूण सोमीक आपडता खंडीत जावन तांकां फाटीं खाली हातांनी धाडिना. पूण जावंक पुरो तांचे कडेन प्रिपेरेशन ना, प्रिपेरेशन जावं ना तांणी. त्या प्रमाणे तयारी तांणी करूं ना तांच्या जिवितांत. देखून हर एका मागण्याक येताना, रेतीरेक येता आसतना आमी प्रिपेर जायचें. दुसरें सांगती पेद्रूचें पयलें पत्र सांगता 5 अध्याय 7वें वाक्या. 1 Peter chapter 5 verse 7 सांगता, सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. कोणाचेर? जेजूचेर सोडा. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. कित्याक तो तुमची जतनकान घेता. तो तुमची जतन घेता. हर एकल्याचें जतन घेता. हर एकल्याचें जतन घेता. कस्त जिनियेचो एक वांटो. देखून आमी तांचो निराशपण जाल्यार मात्र आमकां वायट करता. निराशपणाक आमी वचूं नजो. बरवस आसाचें. केदाळा निराशपण येता. ताणें बरवसो सांडल्यार, भावार्थ सांडल्यार, जेजूची खरी वळख ना, जेजू म्हाका आपड ना अशें म्हळ्यार निराशपणाक वचून तांचें जिवीत पाड जावचें हांवें पळयलां. देखून निराशपणाक एका मनशान वचूं नजो. निराशपणान तूं जीवघाताची चिन्ह हाडटा. निराशपणान तो आमकां सुलवणी हाडटा. निराशपणान तो आमच्या जिवितांत कंगाल करता. निराशपणान तो आमकां देवतान पयस करता. निराशपणान तो आमकां देवाच्या काकुळतीतान पयस करता. देखून ही एक संगत आमचे ते येवं नजो. देखून आमचो एक हुस्को सोमयाचेर सोडीचे. सोमयाचेर सोडीचे. सोमी आमचें जतन घेता. सोमी आमकां राखता, सांबाळटा. आज ना जावंक पुरो, फाल्यां खंडीत आपडता. आयचो दीस म्हजो न्ही, फाल्यांचो दीस म्हजो जावंक पुरो. ह्यो संगती आमच्या मतींत पॉझिटीव आमी घालीचे. म्हाका आपडूं ना आनी केदाळा कोणा रेतीर आनी केदाळ ना, तशें ना. जेजू रेतीरीत तुका वचून आपणें म्हूण गरज ना. तुज्या घरांत बसून मागणें करतना जेजू तुका आपडूंक चान्स आसा. पूण जेजूचो वेळ घडी आमच्या जिवितांत येवचे खातीर आमी मागचें. कशें पळयाल खाना नागारी लग्नांत मरियमायन कितें सांगलें पळया. आनी तेन्नाचो वायन उणा पडला. जेजून जिल्ली जाप केली, म्हजो वेळ येदोवली लागीं पावोना, लागीं येवना म्हणटा जेजू. पूण मरियमाय कांय म्हणना. आपोस्तालां सांगता आले तो कितें सांगता तें तुमी करा. भावार्थ आसलो मरयेक, घट हुस्को आसलो त्या कुटुंबांतय, भावार्थ आसलो ताच्या पुतांतय. खंडीत तो हांवें सांगल्यार तो पाटी करचो ना, करतलो म्हणलें. जेजून काल गेलें तो वेळत लागीं हाडलो आनी तें अजापान अद्भुतां केलें. तशेंच आमी मागल्यार खंडीत जावं आमच्या जिवितांत वेळ आनीक पाटी आसा जावंक पुरो. पूण आमी मागल्या वेळार तो वेळ लागीं हाडून आमच्या जिवितांत अजापान अद्भुतां करचो देव. आमचे कश्ट हाळू करचो देव. आमचे निराशपण सलवणी पुरा काडचो देव जेजू जावन आसा. देखून आमी सगळो हुस्को ताचेर सोडया आनी तो आमचे जतनकान घेता. दुसरे संगती आमी नियाळ करचे जावन आसा. रोमाकारांक बरयलें पत्र 8 अध्याय 20 आनी 9 वाक्या. Romans chapter 8 verse 29. जांकां विसरून काडचे आदींच तो ओळखून जाणा. आमकां ह्या संवसारांत हाडचे आदींच आमकां ओळखून जाणा. आमकां देवान विसरून काडलां. आमी देवाक विसरून काडलेलें न्हय. देवान आमकां विसरून काडलां. पूण विसरून काडच्या आदींच तो म्हाका आनी तुका जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याचें जावंक ताणें निर्मिलां. आमी जेजूच्या सारक्याचें जायचें. जेजूच्या सारक्याचें जायचें जाल्यार जेजूचो कश्ट इल्ले तरी आमी सोंसचें की नाका. अनवरां जेजूचेर आयिल्लीं, कश्टा वयर कश्ट ताका आयिल्ले. पूण जाल्यार तें सोंसून व्हरताने आमकां सोडवण दिवना गे. देखून आमकां जेजूच्या सारक्याचें जावंक निर्मिलां. जर जेजूच्या सारक्याचें जावंक म्हाका आनी तुका निर्मिलां जाल्यार आमचे वयर कश्ट येतात, अनवरां येता, पिडाशिडां येता आनी सर्व सुलवणी एके पटी येता. पूण जाल्यार आमकां जैतेवंत करता. हर एकल्याच्या जिवितांत
म्हज्या जिवितांत ही कस्ट आयिल्ल्या वरवीं मात्र आज जेजूस तें आयला हांव ना जाल्यार बिलकुल ह्या जेजूसाचें हांव येवचो मनीसच नाही. कस्ट आयले, अनवर आयले, पिडाशिड आयले, कोणून तो आदार नासतना एकच एक भरवसो जेजूचेर मात्र भरवसो. कितलीं वर्सां कश्टांत आमी दीस काडल्यात पूण जेजून आज सुडका दिवना गे आमकां, आमकां बरेंपण करूं ना गे देवान. हे सगळें जेजूची महिमा, जेजूची महिमा. जायतीं जाणां सांगची आसात, जायतीं जाणां कश्ट येताना तूं इतलें देवाचें काम करताय, तुका अशें जावंक कित्याक सोडलां तर देवान? ना, अशें जावंक सोडूं ना. म्हाका ट्रेनींग करता जेजू, म्हाका ट्रेन करता. हांवें कशा वाटेन चलचें, कश्टांनी कशें हांवें जेजू तें येजें. कोण सत्त तुका एक एक पाटी जेजू अशें करता की तुका तुज्या कुटुंबाच्या सान्याचो, तुज्या भावा भयणीचो कोणा सत्तो आधार नासतना करता. तुका एकसुरो दवरता जेजू. जेजू ताण मात्र तुका एक संगती वेळा अशें करता. देखून आमचो भावार्थ तसो तीर करच्या खातीर ताचेर मात्र विश्वास दवर. आज आमी कितें जियेता जाल्यार जेजूचेर मात्र विश्वास, जेजूचेर मात्र भावार्थ. ताणें म्हाका दिल्यार मात्र म्हाका आयच्या दिसाचो दिसपडतो ग्रास आसा. ताणें म्हाका दिल्यार मात्र म्हजी संस्था आश्रम चलता. ताणें म्हाका दिल्यार मात्र, ताणें एखादें दिना जाल्यार म्हजें तें कांय ना. जेजूचेर भावार्थ विश्वास दवरून जियेतल्या देव कितेंच उणें करिना, कितेंच उणें करिना. म्हाका इदोळ जेजून कितेंच उणें करूं ना, तुमकांय करचो ना. देखून भावार्थ अखंड बरवत, भावार्थ जेजूचेर दवर, अखंड बरवसो जेजूचेर दवरया. देखून ताणें ताच्या पुताच्या सारकेचें जावंक म्हाका आनी तुका वेंचून काडलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत, जायत्या जाणच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडो पूत जायचें म्हणून म्हज्या घरांत आज मलगडो पूत म्हजो जेजू, म्हजो जेजू, म्हजो मलगडो. म्हज्या घरांत म्हजें घर चलोवचो म्हजो देव, म्हजो जेजू. म्हज्या घरांत तो म्हाका चलयता, म्हज्या कुटुंबाक तो म्हाका चलयता, म्हज्या भुरग्यांक तो म्हाका चलयता. तो म्हजो मालगडो, तो म्हज्या घरांत मालगडो, म्हजो वडील तो, म्हजो देव तो, म्हजो समी तो, म्हजो सडवंदार तो, म्हजो रक्षक तो. ताचे शिवाय म्हजें कुटुंब चलना, ताचे शिवाय म्हजें लग्न जिवीत चलना, ताचे शिवाय हांवें चलोवचे संस्थे चलना, ताचे शिवाय कितेंच ना म्हज्या भाव आनी भयणी. तुजी आस्त बदीक थोड्या दिसांक मात्र भोंवतली. एक घडीत म्हजे दोळे मुखार येता. हांवें खंडीत जावन तें सांगचें पडटा. एक मनीस मस्त ग्रेस्त आसलो, मस्त दुडूच आसलो, मस्त जागो ताका आसलो. आनी त्या मनशाक केदाळे हांव मागण्याक ये, मागण्याक ये, मागण्याक ये म्हूण सांगतालो. पूण थोडे पटी हांवें तेदे हांव म्हज्या जिवितांत ताका हांवें मस्तपटी अशें मागण्याक आपोवन येल्लें आसा. म्हजें सांगता आपोवन हाडचें अशें तें काळीज, दारूण काळीज मोवाळलेलें ना. ताका भरवंसो आसलो, कित्याक ताच्या पयशांचेर, ताच्या दुडवाचेर, ताच्या आस्तबदकाचेर संपूर्ण भरवंसो. हांवें कितले पटी मागण्याक गेल्यार ताका जेजूचेर भावार्थ नातुरलो. मागीर लास्टाक हांवें सून सोडलें कितले आमी हें करये ताका मनशाक म्हणून ओगीत रावलो. मागीर एक दीस हांवें सांगलें, आळे तुजो दुडू इतलें भांगर आसा, इतलें आस्तबदीक आसा, इतलें तुजें एकावंट कितें पुरो, एक बँक बॅलन्स सगळें तुज्या खंयच्याय कामाक येवचें ना. एक दीस हें पुरो नासतलें. तूं जेजूसाचें हें कित्याक भावार्थ ओगडायताय, कित्याक तुका पिडा शिडा आयल्यार कालें करताय. आनी तक्षण तो म्हणलो, म्हाका पिडा शिडा आयल्या, म्हाका कांय बेना. म्हजे कडेन बँक बॅलन्स सदां 1 करोडा वयर आसा, म्हजी येदी व्हडली आस्तबदीक आसा. हें पुरो आयकून जाल्यार ट्रिटमेंट करता हांव, म्हाका गरज ना म्हणलो. हांवें जायत आनी सोडून आयलो. ताजे मागीर मागताले आमी ताजे कडेन मस्त. आनी एका पिडेक थोड्या एका वर्सा भितर तो एका पिडेक वळख जालो. आनी ताका आस्पत्रेन ताका घालें, ट्रिटमेंट केलें. ना बचाव जावची खंयची मस्त. सदां ताचे सदां 3 म्हयने आस्पत्रेंत आसलो आनी 3 म्हयने ICUंत आसलो. आनी हॉस्पिटलाच्यांनी कितें केलें, ताका रिसर्च करून ताजे पिडा सोदून काडचे. डॉक्टरांनी पुरा तांचे पयसो पुरो दुडू पुरो केलो. सगळें अकावंट निल्ल जालें ताचें. करोडा वयर बिल भरलें ताणें आस्पत्रेचें 3 म्हयन्यांचें. ताचे उपरांत आस्त बदीक आज बंजार पडून आसा, एक मनीस त्या जाग्यार ना. तांचें घर तें खाली पडून आसा, एक मनीस त्या जाग्याक येना, ह्या घरांत कोणी ना. सगळें भयभाट जावन गेलें त्या मनशाचें जिवीत. खुटामी गेले. दोगांक भितर भुरगीं आसलीं, स्टेट्सांत खंय वचून सेटल जालीं. ताची बायल आपल्या भुरग्यां सांगात वचून रावली. सगळें कुठामंत निसान जालें. पळया एका दाळ्या त्या मनशान आज म्हाका
खंडीत जावन म्हज्या मतीक एक दूख आसा कित्याक म्हळ्यार जर एका दाळा त्या मनशान आज त्या देवाचेर विश्वास दवरून भावार्थ दवरून आसलो जाल्यार म्हाका दिसता आजुनूय जिवंत आसतली, ना जाल्यार ती आस्तवदीक तरी तांकां खावंक मेळटी आसली. सगळे कोर्टांत केजी आनी काले पडून आसा, कांयच उपकाराक पडले ना. ताची जिवीत एक बाचाव करूंक तसो जागोय पावलो ना, ताची आस्तबदीक पावली ना, ताचे भंगर पावले ना, ताची 1 करोड अकाउंट असे बॅलन्स पुरा खंयचंत ताचें जिवीत दिवंक पावलें ना. तर कोण जिवीत दिता मगोच्या भावा आनी भयणी? तुजें आस्तबदीक तुका जिवीत दिना, तुजें भांगर आस्त शिंगर तुका जिवीत दिना, तुजें बँक बॅलन्स तुका जिवीत दिना. जिवीत दिवचे उतार जेजू तर मात्र आसा, जेजू मात्र एकलो जिवीत दिवंक शकता. हें सत आमी परगट करचें जावन आसा. जिवीत जेजू थंय मात्र आसा, जेजू तावन मात्र आसा मगोच्या भावा आनी भयणी. दुसऱ्या कोणा तावणी जिवीत ना हें समजून काणगेचें. अल्यो साक्षी मस्त आसात म्हज्या जिवितांत हांवें पळयल्ल्या 25 वर्सांनी. पूण आमी जेजूचेर विश्वास दवरल्यान मात्र आमी आजुनूय जिवंत आसा. हें पुरो पळोवंक देवान आमकां फाव केलां, कित्याक जेजूचेर विश्वास दवरल्याक एक बळवंत साक्ष जावन उबें रावचें एक रायट्स देवान म्हाका आनी तुका दिलां मगोच्या भावा आनी भयणी. जेजूचेर विश्वास दवरचें बरी, देखून आमी कंगाल जावचें न्ही. जकबाचें पत्र सांगता 5 अध्याय 10वें वाक्य, जेम्स चॅप्टर 5:10 सांगता, भावा भयणीनो, सुमयाच्या नांवी उलयल्ल्या प्रवाद्यांनी कश्टांमध्ये दाखयलेली सोंसणीकायाची देख घेया. हर एक प्रवादी कितले कश्टल्यात, जेजूचेर विश्वास दवरून भावार्थ दवरल्यानी कितले कश्टल्यात, आपोस्तल कितले कश्टल्यात, तांची देख घेया. आज ते भाग्यवंत जावंक पावल्यात, व्हड व्हड सांत भक्त जावंक पावल्या. आजुनूय तांच्या नांवांनी अजापांनी अद्भुत ह्या संवसारांत घडटात. देखून म्हाकाय त्यात आपोस्तल जावचे रायट्स देवान म्हाका आनी तुका दिलां. तुकाय एक आपोस्तल जावंक, तुकाय एक भाग्यवंत जावंक जेजून आपोवण दिलां. ह्या आपोवणाचेर थीर राव, भावार्थ दवर आनी ताची देख घे म्हणटा. देखून आमी संत भक्तांक मान दिचे वय आमी तांची जिविती जिवंक प्रयत्न करीचे. आमी काल तांचें तें बरें जावच्या खातीर धांवचें न्हय. आमचें जिवीत तांचे बरी जावचें बरी जायचें म्हणल्या खातीर आमी धांवचें खंडीत जावं. देखून आज आमी मागया मगोच्या भावा आनी भयणी, ह्या खातीरच आमचो भावार्थ थीर करच्या खातीर, कश्टांत आमी सोंसणीक जावच्या खातीर आमी मागया. एब्रेवांक बरयलें पत्र सांगता 13 अध्याय 5वें वाक्य, दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं दी. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं दी. आस्तबदकाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं दी. जेजू क्रिस्त तुमच्या जिवनाक प्रेरण जावं दी. दुसरे तेशेनिशीन आमी हालयचें म्हणून ना, तेशेनिशीन पळयचें म्हणून ना. आमची नदर जर सुम्याचेर आमी दवरली, त्या सुम्याच्या नदरेन आमी चलतां जाल्यार आमी खंयच्याच हाका भियेचें म्हणून ना. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दोशी जावंक शिका. तुमचें तें कितलें आसा, थोड्यांक दुबळी गाय आसा, थोड्यांक ग्रेस्त गाय आसा. पूण ग्रेस्त गाय असल्यान इल्ली दुबळे गायचे असल्या कुमक केल्यार ताका इल्लेशें वयर उबार येत न्ही. आमचें तें कित्याक हें पुरो संगती नात. आमच्यात एकच कुटुंबांत आसल्यार पळया, व्हडलो भाव एक दुर्बळ आसल्यार धाकटे भाव खंय गल्फांत आसतना त्यात व्हडल्या भावाक तितके वयर उखलूंक कित्याक प्रयत्न करनात. एक भयण एक पडना त्या भयणीक एक वयर उखलूंक कित्याक प्रयत्न करनात. कित्याक आमचे थंय मोसोर, कित्याक आमचे थंय एक वधवारांट एंबुरा, कित्याक आस्ती खातीर बदका खातीर कित्याक मरतना कोणीच कांय व्हरून येता गे. तुमी पळयलां गे मरना गेल्यात नेंबुरा. पण कितली ग्रेस्त गाय ताची आसूं दी, ताका एक बरी कांय पेट दिते तितल्यांत. दुसरे खंयचेय एक डॉक्युमेंट्स आसा पळय, जाग्याचे डॉक्युमेंट्स ह्या खंयचे पुरो आसात, ताची एक फोटोकॉपी म्हणी खंय म्हणी पेटयेन दवरली तुमी पळयल्या गे ना. देखून मरतना कांय व्हरूंक जायना, तें गॅरंटी. व्हरूंक जाता आसलें जाल्यार पयलेंत पुरो डेपॉझीट करून दवरतले. देखून आमकां ह्या संवसारांतलें कितेंच व्हरूंक जायना. आमी केल्लें बरें फाल्यां मात्र तें व्हरूंक जाता म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून देवानच म्हळां हांव तुमकां सोन्न घालचो ना. पळया एब्रावांचें पत्र 13 चॅप्टर 13:5, दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं दी. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका. देवानच म्हळां हांव तुमकां सोन्न घालचो ना. सोन्न घालचो ना, बिलकुल सोन्न घालूं ना. आनी सोन्न घालूंक जायना, कित्याक देव आमचो तितलो मोग करता. तो मोग आमी नियाळ केल्यार पुरो, देवाच्या सांगाता जियोवची कृपा आमकां मेळ्ळ्यार पुरो, तितलेंच पुरो, देवाचें एक कनेक्शन आमकां मेळ्ळ्यार पुरो. हें सगळें मागण्या द्वारे मात्र साध्य जाता मगोच्या भावा आनी भयणी. गलतकारांचें पत्र 2 अध्याय 20वें वाक्य सांगता, गलेशियन चॅप्टर 2:20 सांगता, क्रिस्त सवय म्हाका खुरसायला. पळया सांपावलींची कहली उतरां, क्रिस्त सांगता म्हाका खुरसायला.
हांव जियेतां तें हांव न्हय, बगार क्रिस्त म्हजे तें जियेता. ही उतरां सांगूंक आमकां जायत गी, आमकां धैर्य मेळत गी. तोंडान सांगयत म्हूण जिवितांत आसा गे तशें. जर हांव जियेतां जाल्यार क्रिस्ता खातीर जियेतां. क्रिस्त म्हजें सर्वस्व. हांव म्हजें जिवीत क्रिस्ता खातीर हांवें कुर्सायलां म्हणटा. क्रिस्त सवय म्हाका कुर्सायलां म्हळ्यार थंय जेजू सांगता ताका ताच्या कुडीच्या ओडण्यांक ताणें कुर्सायलां, संवसार ओडण्यांक ताणें कुर्सायलां, दोळ्यांच्या बुलवणी ताणें पुसलायलां आनी सगळें हें पुरा कुर्सावन सोडलां. कितें पुसलावणी आमकां येता पळय संवसारांत हांव, दोळ्यांच्या दिश्टीत हांव, हें सगळें काळजाच्या अत्रेक हें सगळें सांबाळून जेजूच्या कुर्साक केळायल्लें. देखून तो भगवान सांगपलो आज आमकां संवसाराच्यो ओडण्यो कितल्यो ओडतात ताचे वयर जैत व्हरूंक आमकां जाता गे. कुडीच्यो ओडण्यो आमकां कितल्यो आज ओडण्यो आमकां धादोशी करूंक आमी पळयता गे, या त्यो नेगार करता, इन्कार करता. टॅम्पटेशन ताळण्यो हें सगळें आमकां येता वय, ताचे वयर जैत व्हरूंक म्हाका आनी तुका जाता गे. एके फावटी जायना, एके फावटी आमी सलवता, हांवूय सलवता, तुमीय सलवतात खंडीत जावन. पूण जाल्यार देवाची कृपा आनी काकूळ तो म्हाका आनी तुका आसल्यार खंडीत ताच्या तावन फाटी येवन प्रत्येक उठोवंक आमकां जाता, प्रत्येक आमकां उठोवंक जाता. एक भावाक एक मागूंक म्हणून हांव गेल्लो एका जाग्यार आनी त्या भावाचे मस्त प्रॉब्लेम म्हळ्यार ताका एकत म्हाका सलवसावना. जायत्यो रेतीऱ्यो केल्यो ताणें, जाल्यार त्या रेतीऱ्यो एकत ताका समजता म्हाका सलवसावना, म्हाका जिवीत ना, देदेस्पोर जाला, पिसांतूर जाला, सायकी प्रॉब्लेम एटॅक जाल्यात ताका. कित्याक म्हाका हांवें म्हणलें कित्या खातीर अशें चिंताय. हांवें पवित्र आत्म्या विरोध पाताक केला, म्हाका देखून म्हाका बक्षाना. पवित्र पुस्तक सांगता न्हय जेजू विशयांत उलयल्यार तुमकां बक्षाने मेळटलें, पवित्र आत्म्या विरोध उलयल्यार तुमकां बक्षाने मेळचें ना म्हणून. देदेस्पोर कितलें सांगल्यार कितलें. एक सदां 3-4 वरां ताच्या घरा बसलो हांव, तर कावन्सिलींग केलें, सांगलें लास्ताक म्हणटा खंय तरी म्हाका एक जिवीत मेळत गे. खंडीत मेळटा, कित्याक मेळना. देव इतलो काकूळ दिसो, देव जेजू इतलो काकूळ दिसो, कृपेचो. वय खंडीत जावन पवित्र आत्म्याक आमी दुखोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार एक मनीस बरें करता जाल्यार ताका तूं अडखळ घालताय जाल्यार बरें करतल्या मनशाक तूं पवित्र आत्म्या विरोध पाताक करताय. बरें करचें त्या मनशाक मोन दिल्लें पवित्र आत्म्यान, ताका बरें करूंक उत्तेजन दिल्लें पवित्र आत्म्यान, ताका तुवें सपोर्ट करचें, ताका आदार दिवचें, ताचे विरोध रावचें न्ही, ताचे विशयान वायट उलोवचें न्ही. हें पुरो पवित्र आत्म्या विरोध ह्या मनशान तशें केल्लें. देखून ताका देदेस्पोर जाला आतां. कित्याक ताचें तें आसलेलो पवित्र आत्मा देवान काडला. आतां पवित्र आत्मा ना ताचें तें, देखून तो देदेस्पोर जाला. देखून म्हाका बाचावी ना म्हूण सांगता. असले पुरा परिस्थिती एका मनशाच्या जिवितांत येतात मोगाच्या भावानी बहिणी. कित्याक हांव सांगता आमी तशें जावं नसो म्हणून. आमी त्या मनशा बरी जावं नसो. आमी कोण बरें करता तूं जाता जाल्यार सपोर्ट दी, नाल्यार वगेच राव, कांय प्रॉब्लेम ना. तुवें सपोर्ट दिजेत म्हणून ना, दिताय जाल्यार मात दी, ना जाल्यार वगेत राव. तूं ताचीं कामां कर नसो न्ही. ताका अडखळ घालनाका, ताका अडखळ घालनाका. थोड्यांनी कश्ट मागून कान गेल्ले आसात, थोड्यांनी कश्ट पथका वरवीं आयिल्ले आसात, थोड्यांचे कश्ट कुडीच्या ओडण्या वरवीं आयिल्ले आसात, थोड्यांचे कश्ट संवसाराच्या भुलोवणे वरवीं आयिल्ले आसात. नानान तरेतीन मनशाक कश्ट येतात. पूण आमकां कश्ट हे पुराय येवनच्यो देवातावन आयल्यार ते खंडीत आमकां सर्गींच्या राजाक देवाच्या महिमेंत वांटेली करतात मोगाच्या भावानी बहिणी. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 10 अध्याय 13 वाक्य सांगता. 1 Corinthians chapter 10 verse 13 सांगता मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना. आमकां दिसता एक फावटी आपा हे ताळणी येता आसतनाचें कशें जैत व्हरचें गे म्हणून. टॅम्पटेशन येता, कित्याक म्हळ्यार टॅम्पटेशन आमचें संगतीत आमच्या हातांत आसा. ते आज सैतानान आमच्या हातांत दिल्यात आनी तातूंत जाय तितलें टॅम्प्ट करता. जावं पुरो एक मोबायलीत पुरो तुका एमकोडाच्या खेस्तीक व्हरून पावोंक. तुज्या हातांत असलें एक मोबायलीत पुरो तुज्या जिवितांत तुका एमकोडाच्या खेस्तीक व्हरून पावोंक. देवातावन पयस व्हरोंक एकच पुरो. दुसरे खंयचे टीव्ही चॅनलां, थिएटरांनी खंयचीय गरज ना. काल येदेशे मोबायल आसा पळय तुमच्या हातांत, तेंत आज मनशाच्या जिवितांत आज कितले युवजान, आज कितलीं भुरगीं वायटाक पडल्यात जाल्यार ह्या मोबायला द्वारे. कितलीं प्रायवंतां आज खोटेपणाक गेल्यांत मोगाच्या भावानी बहिणी ह्या मोबायला वरवीं. देखून आमकां टॅम्पटेशन येता, ताचे वयर जैत व्हरूंक जाय म्हणटा. देखून देव विश्वासी तो आमकां तांकी वरती ताळणी येवंक सोडिचो ना.
देव काकुळचो देव, देव विश्वासी आमच्या कुडींत आमकां ताचे वयर जैत व्हरूंक तांकां नातली तरी ताळणी येवंक आमकां सोडिना. आनी पळया, ताळणी आयलेल्या वेळार त्या ताळणेचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी थीर रावंक घटाय दिता. एक उपाय दिता, ताच्यातून कशें भायर येवचें गे म्हणून उपाय दिता. दुसरें आमकां घटाय दिता ताचेर जैत व्हरूंक, ताळणेचेर जैत व्हरूंक, संवसारी बुलोवणेचेर जैत व्हरूंक, ग्रेस्तगायचेर जैत व्हरूंक. ग्रेस्तगाय चड आसल्यार खंडी जावन ग्रेस्तगाय बरी, पूण बऱ्याक उपयोग करीचे. वायटाक पडूं नजो. आमचें खंयचेय आमचो दुडू जावं दी, आमचो भांगर जावं दी, आमचें आस्तबदीक जावं दी, आमचें खंयचेंय वायटाक पडूं नजो. बऱ्याक पडचें जाल्यार कितलें आसल्यार बरेंत, कांय ना. तुमी संवसाराचे ग्रेस्त मनीस जावयेत, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण हर एक संगती बऱ्याक उपयोग करचे. कित्याक दुडू आयिल्ल्या वेळार आमची मोत पिड्ड्यार जाता, आमची मोत खंयी डायवर्ट जाता, आमची काळजां डायवर्ट जाता, आमचें जिवीत डायवर्ट जाता. देवा तावन आमी पयस वता. दुडू हर एक वायटाचें मूळ म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. आनी आशा धरलेले साबार आपलीं काळजां सिदून घेतल्यान, बेसां केल्यान म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून आज ह्यो संगती आमच्या जिवितांत समजून काडगेचे. रोमाकारां बरयलें पत्र सांगता 12वो अध्याय 2रें वाक्य, रोमन्स चॅप्टर 12:2 सांगता, ह्या संवसाराचे साल तुमी आदार नाकात, बदलाक तुमची मनां नवीं जावं दी. ह्या संवसाराचे साल तुमी आदारचे नाका. तुमच्या कुडीच्या वडण्याक तुमी दादोशी करचे नाका. दोळ्यांची पुसलावणी कितें आसा ताका दादोशी करचे नाका म्हणटा सुरेस्पर देव. पळया, तुमचे मनां नवीं जावं दी, तुमच्या जिणेचें तूं रुपांतर जावं दी. कशें जेजू ताबोर दोंगरार रुपांतर जावन दाखयलें शिसांग. पळय, तुमचें जिवीत रुपांतर जायचें म्हणून. तूं जेजूक रुपांतर ताचे खातीर जाल्लो न्ही, म्हाका आनी तुजे खातीर तो रुपांतर जाल्लो, त्या शिसांग खातीर रुपांतर जाल्लो. तांचें जिवीत थंय परिवर्तन जालें, रुपांतर जालें. आमच्या जिवितांत जेजू आमकां रुपांतर जावंक, आमचे कितें वडणी आसात कुडीच्यो, संवसाराची भलावणी, खंयची आशा आकांक्षा पुरा सोडीचें आमचें जिवीत रुपांतर जायचें म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. आनी तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक ते दाळा पावतेल्यात. देवाची खुशी तुज्या जिवितांत कितें, देव तुका कितें करूंक आशेता, देव कितें सांगता तुका, देवाच्या उतरांक कान दिवंक, देवाचे संदेश आयकूंक. इल्लो वेळ आमी मागणें केल्या उपरांत इल्लें सायलेंट रावचें. देव आमचे कडेन उलयता, देव आमचे कडेन उलयता. खंय उलयता, केदाळ उलयता तें आमी न्हय, पूण देव आमचे कडेन हर एकल्यांक आमकां आमचे कडेन उलयता, आमकां सुटका दिवंक. आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण गे म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. जेजूची आमच्या जिविताचें रुपांतर जाल्या उपरांत, ह्या कुडीच्या वडण्यातून आमी मेकळे जाल्या उपरांत, संवसाराच्या वडण्यातून आमी मेकळे जाल्या उपरांत आमच्या जिवितांत एक ध्येय आसतलो, जेजूचो पाटलाव करूंक, जेजूचो मोग करूंक, जेजू कितें सांगता त्या प्रमाणे करूंक. कित्याक जेजून आमच्या जिवितांत एक योजना घाल्ली आसात. ह्या संवसाराक ताणें धाडटा आसतना तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका धाडच्या पयलेंच देवान एक योजना करून तुका आवयच्या गर्भांत धाडला, सुरक्षीत तुका भायर काडला. आज ह्या संवसारांत दवरला. हे दोन तूं जिवंत आसा जाल्यार देवाच्या काले म्हणी योजना तुज्या जिवितांत आसा म्हणलें खात्री जावन आसा. सोदून काड. देव हांवें कालें करीचें म्हणून विचार, मुखार हांवें कितें करीचें म्हणून विचार, आनी त्या प्रमाणे चलोवन वच. देव तुका वाट दाखयता, देव तुका समजणी दिता, देव ताच्या जिविताच्या वाटेन तुका चलयता, ताच्या महिमेन तुका दवरता, ताच्या कृपेन तुका रेवड घालता, ताच्या काकुळतेन तुका वेंग मारता. भिये नाका, कस्त आयिल्ल्या वेळार भिये नाका, कितें जाल्यार भिये नाका. इतलो एक भावार्थ दवर. सोमी म्हजे संगत आसा म्हणलो भावार्थ तूं दवरशी जाल्यार खंडीत ह्या संवसारांत हांव आनी तूं जैतेवन जातल्यान. जो वांजेल 13वो अध्याय पयलें वाक्य सांगता, जॉन चॅप्टर 13:1 सांगता, 5 वर्सां आदीं जेजू हो संवसार सांडून बापा ससीन वेची आपली वेळ घडी लागीं पावल्या म्हूण तो जाणा आसलो. जेजू गत्त आसलें आनी म्हाजें एंड जालें. शिसांक मस्तपटी सांगता तो, अरे म्हाका अशें करतले, म्हाका धरून दितले आनी तुमचे मदलो एकलो म्हाका विक्रीत पुरो सांगता, विशय पुरो सांगता. जेजूक सगळें कळीत आसलें मुखार कितें घडटलें म्हणून, तो जाणा आसलो. पूण जाल्यारय पळया त्या हातूंय संवसारांत आसलेले आपणासो, आपणास कोण, ताची कोण, हांव आनी तूं. संवसारांत आसलें हांव आनी तूं, हांव म्हजें आनी तुजें कुटुंब, म्हजें आनी तुजें आवय बापाय, म्हजें आनी तुजे भाव भयणी, म्हजें आनी तुजीं भुरगीं सगळीं आपणासो ताणें मोग केल्लो. म्हजो आनी तुजो ताणें मोग केल्लो. ताका गोत्त आसलें ह्या संवसारांत ताका मारतले, जुशी मारतले, ताका खुरसायतले, धरपदांनी मारतले, ताका थिंपी उडयतले, तांकां मेळे ताच्या आंगार घालतले, ताचे वस्तूर काडतले, नागडेपण ताका दितले. हर एक संगती
म्हज्या आनी तुज्या बरेपणा खातीर ताणें सुचयल्लें कस्त आज आमी नियाळ करीचे मोगाच्या भाव आनी भयणी. आज कित्याक हांव आनी तूं जिवंत आसा जाल्यार काल या क्रिस्ता खातीर जिवंत आसा. आज हांव आनी तूं हो श्वास चलता जाल्यार क्रिस्ता खातीर हांव आनी तूं जिवंत आसा मोगाच्या भाव आनी हो श्वास क्रिस्ता खातीर चलता. हे पांय क्रिस्ता खातीर चलतात, हे हात क्रिस्ता खातीर चलतात, ही मोत क्रिस्ता खातीर आसा, हे काळीज क्रिस्ता खातीर आसा. न्हय संवसाराच्या बुलने खातीर, न्हय संवसाराच्या आशा आकांक्षा खातीर, न्हय गम्मत मारूंक, न्हय आमचें जिवीत संवसारी जिवीत. बगार आमचें जिवीत सर्गींचें जिवीत जावन आसा मोगाच्या भाव आनी भयणी. मातेव सुवांजेल सांगता आमकां 11 अध्याय 20 आनी 8 तावन 30 वाक्यां. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 to 30. येया तुमी समेस्त कश्ट केल्यानो आनी वजन वावयतलो हांव तुमकां विश्व दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया, म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वावूंक सुलभ आनी म्हजें वजें हाळू. तुमी समेस्त कश्ट केल्यानो आमी कश्ट येतना थंय हांगा धांवता, थंय कोणें आमकां आदार दिवंक मेळून धांवता ना. कोणा कडेन धांवा नाका, जेजू कडच्यान धांवा. खंय सक्रामेंत आसा थंय धांवा, खंय तुमचें पवित्र बलिदान चलता थंय धांवा, खंय तुमकां मागणें करूंक जाता तुमच्या घरांत तुमच्या कुडांत धांवा आनी बसा, दार बंद करा, मागा, कनेक्ट करा तुमच्या देवा लागीं. मस्तपटी पळया, आमी पयन करता आसतना कम्युनिकेशन कट जाता, नेट कट जाता. आमकां कॉल करूंक जायना एक पटी. तसल्या परिस्थितीन रानांतल्यान पुरा मळ्यांतल्यान पुरा येता आसतना पुरो 1-2 दीस आमी भायर गेल्या मोबायल यूज करूंकूच जावना, नेट ना थंय काय. तशें आमचें जिवीत जालां गे. जेजू तावन कनेक्शन कट जाल्लें आसा गे. पळया, देवा तावन आमचें कनेक्शन कट जाल्लें आसा गे. वेगळी तावन वचून कनेक्ट करा. जेजू थंय कनेक्ट करा, देवा थंय कनेक्ट करा, पवित्र आत्मा थंय कनेक्ट करा. ಎಂತ ಜೀವಿತ ದುಸರೆ ಜೀವಿತ ನಾ ಹಂಗ तुम्ही आयल्यार हें कनेक्ट जाल्यार तुमचे कश्ट हाळू जातात. जेजून देखून सांगला तुम्ही कश्ट केल्यान म्हजे सिंदावन येया, हांव तुमकां विश्व दितलो. म्हजें जो तुमच्या खांदार घाला, कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजो म्हज्या लागीं शिका, हांव तुमकां विश्व दितलो. कस देळा थोड्यांनी सांगचें विश्व म्हळ्यार मेल्या उपरांत विश्व. मेल्या उपरांत कोणाक विश्व मेळटा कोणाक विश्व मेळना तें आमकां कळीत ना. पूण जीव आसतना विश्व दिता गॅरंटी. जीव आसतना जेजून कितें सांगता जाल्यार आमी ह्या संवसारांत जीव आसतना तूं जेजूच्या सांगता शांती समाधानान जियेताय, जेजूच्या विश्वान जियेताय जाल्यार सर्गीच्या राजांती तूं विश्वान जियेताय. जर हांगा जेजू सांगता तूं विश्वान जियेना जाल्यार सर्गी कशें विश्वान जियोवचें. संगती आसा ती निहाळ करच्यो संगती पुरा. इल्ले मोतीक आमी खंडी जावन इल्लें काम दिया आनी हाचे विशयां दिल्लें नियाळ करूंक. देवाचें उतर क्लियर सांगता. आनी निमाणें सावन देवाच्या उतराची सकत कितें जावन आसा. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 20 सांगता. जुवांचो वांजेल 16 अध्याय 20 वाक्य सांगता. सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कारन रडतल्यात पूण संवसार खुशाल भरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख हांव संतोशान बदलतलो. पळया आतां आमचे सगळे भारत देश सगळ्यान आमी संतोश आसा. पूर्ण अरुणाचलान लोक कश्ट जाता. लोक तांकां कांशवन नासतना कश्ट जाता, घरदार नासतना कश्ट जाता, तांचे इगर्ज्यो मोडून गेल्यात आनी सगळें पुरो आसा. आमी पळयता न्यूजार खंयचेय दाखयना जावंक पुरो, पूण जायते आमचे मिडिया आमकां ह्यो संगती आमचे थंय पावयल्यात. आमच्या हातांत आसात त्या मोबायलांनी थोडी संगती, थोडी मॅसेजीस आयिल्ल्यो आसात, थोडे विडियो आयिल्ले आसात. हें सत जावन आसा. पूण आमी संतोशान आसावं गी ना हांगा संवसारांत. आमच्या भारत देशांत जावं करो, आमच्या मंगळुरान जावं करो, आमी संतोश जावं. लोक कश्ट जाता न्ही देखून सांगता पळया, तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण तवळ संवसार खुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात आनी तुमचें दूख हांव संतोशान बदलतलो. एकलो मात्र साद आमचें दूख संतोशान बदलूंक. दुसऱ्या कोणाच्यानी आमकां दूख येतना, आमकां अणवार येतना जायतीं जाणां बुजवण दिवंक शकतलीं, पूण तांची उतरां आमकां बुजवण दिवंक शकनात. देवाचें उतर मात्र निमाणें बुजवण दिवंक शकता. देवाचें उतर मात्र आमकां संतोश दिवंक शकता. देवाचें उतर मात्र आमकां सुटका दिवंक शकता. देवाचें उतर मात्र आमकां नियाळ करूंक आधार दिता. देवाच्या उतराचेर वंदन आसा. देखून आज समजून काणगे, तुजेर कश्ट आयले जाल्यार देव तुजो मोग करता. तुजेर अनवर आयले जाल्यार देव आनी किसर तुजो मोग करता.
तुजेर पिडा आशिल्ल्या आयल्यार जेजू आनीकय तुजो मोग करता. कित्याक हाचे तावन तुका सोडून तुका एक साक्ष जावन जिवंक देव आपोवणें दिता. जर तूं म्हाका म्हज्या जिवितांत कश्ट नातले जाल्यार, अनवरां येनातलीं नाल्यार, पिडा आशिल्ल्या येनातलीं जाल्यार, कश्ट अवघडाक अनवरांक बलिसाय नातलो जाल्यार आज जेजूक हांव साक्ष जातो ना. आज हांव जेजूक साक्ष जावन रावलां. कित्याक म्हळ्यार जेजून हें सगळें आयिल्लें म्हजें तावन काडलां. कितेंच ना आज. आज संतोष आसा, समाधान आसा, सुस्निकाय आसा, कुटाम बरें आसा, सगळें बरेंपण करते आसा जेजू. देखून भियेनाकात मोगाच्या भावा आनी भयणी. कश्ट अनवर पिड्या शिड्या येता आसतना घट्ट रावा, थिरासन सांबाळा आनी जेजू कडेन मागा. जेजू तुमकां भायर काडटलो. म्हाका ह्या कश्टांतावन भायर काडलेलो देव, म्हाका ह्या निरासपणांतावन भायर काडलेलो देव, म्हाका सर्व ह्या पिडे शिड्यातावन भायर काडलो देव, तोच देव तुजोय देव नेंगी. जो मोग करता तो देव तुजोय मोग करता नेंगी. जर म्हाका सुटका दिल्लो देव तुकाय सुटका दिता नेंगी. ही सुटका आज आमी जोडकान घेवया आनी सक्कर सांगता मेळोन आज आमी मागया. तुमची सगळी इंटेन्शनां ह्या वेळार भेटोवन दिया. तुमच्या सगळ्या गरजां खातीर ह्या वेळार आमी मागता. तुमच्या हर एक गरजो सोम्याक समर्पण करून दिया. कित्याक सोमी जावन आसा आमचो धनी आनी आमचो सर्वेस्पर देव तो जावन आसा. सगळ्यो आमच्यो गरजो ह्या वेळार आमी जेजूक भेटोवन दिया आनी सगळ्या त्या मणिपूरच्या लोकां खातीर विशेश तरेन आमी मागया. आमच्या कर्नाटका राज्या खातीर मागया. कर्नाटका राज्यांत एक बरो सरकार देवान आमकां फावो केला आनी तांचे कितें घुसपट गोंदळ आसतना तांणी हे सरकार बांदून हाडूंक, अधिकारा खातीर तांणी झुजन आसतना तांकां मेळिल्लो अधिकार बऱ्या तरेन सांबाळूंक आनी मुखली 5 वर्सां आमच्या कर्नाटकांत तांचो सरकार बऱ्या तरेन चलोवंक जाय कृपा आदारी तांकां सरिस्पर देव फावो करून म्हूण मागया. आनी सगळ्या आमच्या भारत राष्ट्रा खातीर मागया. क्रिस्ती परचे खातीर मागया. कस्तांत असल्या खातीर, अनवरांत असल्या, पिडेशिडेंत असल्या खातीर, निरासपणांत असल्या खातीर, सुलमणींत असल्या खातीर, रिणाचे भार आसलेल्या खातीर आनी देवसराच्या सक्तेकाल पदवेकाल कस्ततल्या खातीर विशेश तरेन आमी मागया. देवाची काकूल तांणी कृपा तुमच्या कुटुंबाचेर समेस्तांचेर देवणेवच्या खातीर मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, मान तुका जे होगळिस्ता जे इच्छे तुका जे होजाना तुका जे अर्सिला जे. थँक्यू फादर, थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड द मायटी गॉड. अनॉइंट अस विथ द फायर लॉर्ड जीसस. हे पवित्र आत्म्या तूं देवणी आहे. सगळ्यांचेर तूं देवणी आहे. आज या मागण्या कॅटन जाल्यार समेस्तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या भुरग्यां मळाचेर देवणी आहे जेजू. तेजे पवित्र आत्म्यान तांकां भर जेजू, सत्तेन भर जेजू. तांची पिडा शिडा निरासपण पयस कर जेजू, सलवणी पयस कर जेजू. सगळें बापा संवसाराच्या एटॅचमेंटांतल्यान तांकां डिस्कनेक्ट कर जेजू आनी कुडीच्या वडण्यांतल्यान तांकां पयस कर जेजू. निरंतर तुजे संगत जिवंक कृपा दी जेजू. मागणे सस्पिरीत तांकां दी. पवित्र पुस्तके समजणी तांकां दी. सर्गींची जाणवाय तांकां दी आनी सगळ्या वायट्या विघ्नांतल्या, अनवरांतल्या, पिडेशिडेंतले, औचित्य मरणांतले, वायट सत्य हातांतले, दुष्टकाच्या पदवेंतले, माठ मंत्रा, पितिस्पना, नाडीगाडीच्या सक्तेंतले समेस्तांक तांकां राखून वर आनी सांबाळ म्हणून मागता जेजू. आज ह्या मागण्या जाल्यार समेस्तांचेर तुजें धाराळ आशिर्वादां घाल आनी सगळ्यांक तांच्या कश्टांत तांकां सुटका दी. तांकां एक सोम्या जेजू वेळ घडी खंडी जावन तांच्या जिवितांत फावो जावं दी आनी तुवें आपडूंक तांकां बरें करूंक, तांकां सुटका दिवंक तुजो हात तांचे वयर उखल्लेलो आसूं दी आनी आशिर्वाद दिवन आनी त्याच आशिर्वादांनी ती भरून तुजे सांगता एकवटान जिवंक जाली कृपा आदार. सर्वेस्पर देव आम्हा समेस्तांक तुमकां समेस्तांक देव फावो करून दी म्हणून मागता. हे मागणें हांव करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. जेजून शिकलेले मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेले आम बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमितीचे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळचो कशें जेजो. भगिवंती मरिया देवाचे माय आमा पियां खातीर विनयतिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या मागण्याक जावन जाल्यार समेस्तांचो तुमचो उपकार उरता. आमकां येदोळ मुसर ह्या यूट्यूब चॅनलाक तुमी सपोर्ट दिल्ल्या खातीर आनी तुमी खंडीत जावन आमकां आदार दिल्ल्या खातीर वरती देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर देव येवं दी म्हणून मागता. तुमकां समेस्तांक बरें मागता. बरी रात मागता. समेस्तांक गूड नायट.